डॉन बॉस्कोत माथानी वांगडा शिकोवपी सगळेच शिक्षक माथानीक अचानक आयिल्ल्या मरणान शॉकात जाल्यात. भुरग्यांक फक्त पुस्तकीच न्हय तर प्रामाणीकपण आनी तत्वांचे धडे ह्या शिक्षकान सदांच विद्यार्थ्यांक दिले. He always spoke more of Goa and he wanted something that Goa should be. His memories will always remain with us wherever we go. Whatever changes he has made in our school and outside society. Once again, I ask the eternal God to grant him a peaceful sleep. The recent news of his elected person in our assembly was a happy news to our Don Boscos. We were so happy that one of our colleagues is already in the ministerial post. The happy days we passed with him in the staff, we cannot forget. He was a jolly man, kept us Jain staff room of Don Boscos in a good spirit. बाब मातांनी सालदान गेल्या 40 वर्सां वळखता. मातांनी सालदान आनी हांव दोगूय टिचर तो डॉन बॉस्कोन शिकयतालो आनी हांव सुनंदा बेपानाकडे हायस्कुलान शिकयतालो. एक बरो मनीस आनी खरें म्हणटाले ह्या मनशान खरें गोंयच्या कल्याणासाठी गोंयच्या भुमीसाठी खरें आपलें जिवन दिलां. आयुश्यभर लोकां खातीर गोंयकारां खातीर फिशरमॅनां खातीर कामगारां खातीर सदांच चळवळ केली आनी म्हाका अभिमान दिसता सांगपाक की ज्या जाग्यार मातांनी आसतालो त्या जाग्यार हांव कसलेंय काम सुद्दां सोडून वयतालो आनी तेजे मनाची तळमळ जर पळयत जाल्यार ह्या मनशाची खरेंच गोंयान गरज आसा. खरेंच आसा. आजून म्हाका विश्वास बसना मातांनी सालदाना आमकां सोडून गेलो. मातांचें एग्जाम्पल घेवन गोंयान खरें असलें मातांनीक जावपाक जाय. आज जें सगळें जें पळयत जाल्यार असल्या लोकांची गरज आसा आनी खरें हांव नकळो देवान सगळें सोडून ह्याच आत्म्याक कित्याक व्हेलो काय म्हणून इतलो बरो भांगराचो मनीस जाल्यार 40 वर्सां म्हजो तेजो संबंद आशिल्लो. वायट दिसता म्हाका सांगपाक तेज्या आत्म्याक शांती मेळची अशें देवा लागीं हांव मागतां. कल्याणासाठी गोंयच्या भुमी साठी खरें आपलें जिवन दिलां. आयुश्यभर लोकां खातीर गोंयकारां खातीर फिशरमॅनां खातीर कामगारां खातीर सदांच चळवळ केली. Matanhy, our dearest friend, was no more. I was really shocked. And I told my husband, Matanhy, such a good person, I could see him these days on TV watching news. He was looking very stressed. He was such a fine speaker, fun, loving person. He was a good orator and could discuss any topic with him. I wish him heavenly abode and nothing more than that. So Matanhy, being a science teacher, was my colleague. For the last 10 years, he was there in the school. On one topic, we could speak so much without a book. So I always asked, so Matanhy, you are so knowledgeable. How did you gain this knowledge? And his only answer was, Muriel, read the newspaper. Everything comes on the newspaper. Don't read only the first page and the last page. Read each and every page of the newspaper. This advice of him, I implemented, and really, his advice was great. That being a minister, being an MLA, he will have done lots for Goa. May his soul rest in peace. मातांनी बरोबर काम करपाक 10 वर्सां म्हाका इस्कॉलान फावो जाली. बरो मनीस आसलो तो. जाय ती सपनां ताची आसली गोंया वयर. गोंय खंय व्हरू आनी खंय नाका अशें ताका दिसतालें. आज आमकां डॉन बॉस्को खूब दूख भोगता. एके भाशेन आमची डॉन बॉस्कोची फामील आमी दुकान पडिल्ले आसात. एक शिक्षक, समाज वावुरपी, आंदोलक, चळवळींचो फुडारी ते मंत्र्या मेरेन माथानीचो 64 वर्सांचो प्रवास. नजर मारया ह्या प्रवासाचेर.
आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.